मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 11 वोड 11 ते 26. जेजू जेरुसालेंत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें सगळें चोत्रायेन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेल्लो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानी गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानी तावन येताना ताका भूक लागली. पयस तावन ताणें एक पाळलेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितें फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. जेरुसालेमाक पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. वाटाव दिनाराचीं मेजां आनी पारवे विकतोल्यांचीं आसनां ताणें उमटून उडयलीं आनी देव मंदिरांतलें कितेंच हाडूंक व्हरूंक तो दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकोवन दिवन अशें म्हणलें, म्हज्या घराक सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण नांव पडटलें. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा न्हय. पूण तुमी तें चोराची धोल केल्या. हें मुखेल याजकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या कानार पडलें आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो काय म्हूण ते सोदताले. पूण ते ताका भियेताले, कित्याक लोक ताचे शिकवणेक लोबडलो. आनी सांज जातच जेजू आनी ताचे शीस शारांतले भायर गेले. दुसरे सकाळीं तेवशिल्ल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालां तावन सुकलोलें ताणें देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी, म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर बावाट दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण बावाट दवरून ह्या दोंगराक म्हणीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सोरीं घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी पारातून मागशात तितलेंय तुमकां मेळटलें म्हूण बावाट दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.